प्रिंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आतां पळया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयांत यो वच करपी सगळ्या गाडयांचेर बारीक नजर दवरपाचो डीजीपी किशन कुमाराचो पुलिसांक आदेश। मडगांव जाल्ल्या बसकेन निर्णय। शेनवारा सावन चेकपोस्टांचेर गाडयो तपासपाक सुरू। गोंय सरकारान केल्या गरज नासतना नोकर भरती। गरजे परस कितलेशे चड भरल्यात मनीस। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन काडून पारदर्शक करची प्रक्रिया। गोल्डन जुबली कावन्सिलाची सुचोवणी। स्वताचो वेगळो संसार थाटपाचे राष्ट्रवादी कडच्यान संकेत। पक्ष बांदणेक परत सुरवात करपाचो निश्चय। मात युती तोडटले काय ना हाचेर उलोवपाक ना कोणूच तयार। अनुसूचित जमाती आनी हेर लोकांक रानां अधिकार दिवपी कायदो 10 नोव्हेंबर 2012 मेरेन लायतले चालीक। रानां हक्क समिती वेंचपाक 22 जुलैक खासा ग्रामसभा घेवपाची जिल्लोधिकाऱ्यांची सुचोवणी। गोंय कबड्डी संघटनेची आयतारा जावपा आशिल्ली निवडणूक बेकायदेशीर। पदाधिकाऱ्यांचो आरोप। सचिव महाबळेश्वर सुर्लीकारान केल्या संघटनेच्या घटनेची थट्टा। शशिकांत सावंत। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत यो वच करपी सगळ्या गाडयांचेर बारीक नजर दवरपाचो आदेश पुलीस महासंचालक किशन कुमारान पुलिसांक दिला। डीजीपीच्या आदेशा प्रमाण शेनवारच्यान काम चालू जाला। पुलीस गाडयो तपासपाक लागल्यात। मडगांव पुलीस अधिकाऱ्यांचे बसकेंत हो निर्णय घेतलो। दुसरे वटेन वास्को सप्तावेळार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवन गुन्यांवकारांचेर नदर दवरपाची तयारी पुलिसेन चलयल्या। जो गाड़ी आ जा रही है उनके नंबर तो हम नोट कर ही सकते हैं, उसमें लेट अस स्टार्ट इट, लेट अस सी इट फॉर सम टाइम। ठीक है, अब ये थोड़ा है कि एक एलिगेशन आ गया तो एलिगेशन तो बहुत सारे आते हैं, एलिगेशन आएंगे हम काम करना थोड़ा बंद कर देंगे। नॉट स्टॉप वर्किंग, you have to work. No, because actually that was very much effective. You start. You start it from today. थोडं पत्रकारांनी पॉइंट रेस केलो की सगळ्यो गाडयो ज्यो बॉर्डरांसून भितर सरता तांचे डिटेल्स घेवचे म्हणून। तर जीपी साहेबान ऑर्डर दिल्या की सगळ्यो गाडयो ज्यो बॉर्डरसून भितरतात, आमकां एक बॉर्डर पडटा पोलें बॉर्डर, म्हणटा आमकां कर्नाटक लागता, तर सगळ्यो गाडयो ज्यो भितर येतल्यो कर्नाटकासून थ्रू पोलें तांचे डिटेल्स नोट करचे म्हणून आमी चोरयो जाता ताजे बद्दल स्कीम एक काढलेली आसा। पुलीस डिप्लॉयमेंट केला। आमी कडक बंदोबस्त दवरतले। आता आमी सगळे रॉबर्ट नेबरिंग पोजिशनाचे सगळे मडगांव हाडल्या, वास्को घातल्या। ही सगळी चोरी जाता ती बंद करा। आमी जो आरोपी काढला पुण्यांक साकून, ताणें आमकां थोड्यो गोश्टी सांगलेल्यो आसा आता, आनी ताणें आमकां कितें चलना, क्रिमिनल कशे भोंवता मडगांव शारान वास्को, ताणें आमकां इन्फॉर्मेशन दिलेलें आहा। तो क्लू घेवन आमी आतां कामाक लागलेले आहा आनी आमकां खात्री आहा की आमचें आतां डिटेक्शन सुरू जातलें म्हणून। आमी सद्या मडगांव एडिशनल स्टाफ आमी एक 70 लोक हाडलेलो। गोंयांत गरजे परस चड सरकारी कर्मचारी आसात अशें गोल्डन जुबली कावन्सिलान आपल्या अहवालांत म्हणलां। सरकारी कर्मचाऱ्यांचें प्रमाण चड आशिल्ल्यान ताचो सरकारी तिजोरेचेर ताण पडटा। सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यो नव्यो सुवाती तयार करपाचें काम स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन दिवचें अशी सुचोवणी कावन्सिलान केल्या। गरज आसा तेन्नाच कर्मचारी घेवपाचे अधिकार हे आयोगा कडेन आसतले। मतां मेळोवपा खातीर गोंयकार तरणाट्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिवपाच्या राजकी फुडाऱ्यांच्या संवयांक लागून गोंयांत सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या बरीच वाडल्या। गोल्डन जुबली कावन्सिलान ही गजाल आपणाल्या अहवालांत उक्ताडार हाडल्या। 27 लोकां फाटल्यान एक सरकारी नोकर अशें गोंयांत प्रमाण आसा। ताका लागून सरकारी तिजोरेचेर बरेंच वजें पडटा। गरज आसा तितलेच सरकारी कर्मचारी आसप खूब गरजेचें आसा। सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आंकडो थारावप आनी कर्मचाऱ्यांक वेंचून काडपाचें काम एखाद्या निपक्षपाती संस्थे लागीं सोंपोवचें अशें कावन्सिलान सुचयलां। स्टाफ सर्व्हिस कमिशन नेमप गरजेचें आसा। सरकारी कर्मचाऱ्यांची गरज थारावप
आणि नेमपाचे काम ह्या कमिशना लागीं सोपयल्यार बरें जातलें. कर्मचाऱ्यांक लागून सरकारी तिजोरेचेर नाका तितले वजे पडचे ना हाची काळजी घेवप गरजेचें आसा. सरकारी कर्मचारी नेमतना कसलोच फावोर चलचो ना हाची काळजी कमिशनान घेवची अशें कावन्सिलान सुचयलां. पारदर्शक पद्दतीन सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेंचून काडचे अशें कावन्सिल म्हणटा. बरें नांव आशिल्ल्या मनशाक स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो चेअरमॅन नेमल्यार कर्मचारी वेंचून काडपाची पद्दत नितळ जातली. भ्रश्टाचार ना जातलो आनी खर्चूय कमी जातलो. गोंयची लोकसंख्या आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंकड्यांत कसलोच ताळमेळ ना अशें ह्या अहवालांत म्हणलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत एनसीपी तांच्या केंद्रीय युतीच्या घटकाक कुशीक उडोवन काम करतली अशी चिन्नां दिसतात. शेनवारा जाल्ल्या एनसीपीच्या बसके वेळार तांच्या फुडाऱ्यांच्या उलोवपा वेल्यान तरी तशें दिसतालें. मात गोंयांत एनसीपीचे काँग्रेसी कडेन आशिल्ले संबंद तुटले काय कितें अशें विचारलें तेन्ना पक्षाच्या अध्यक्षान हाचेर जाप दिवपाक न्हयकार दिलो. राष्ट्रवादीचो नवो गोंय निरीक्षक म्हण संदेश कोंडविलकर नियुक्त जाला. राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवारजी आणि गोयच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे केंद्रीय निरीक्षक म्हणून महाराष्ट्रातले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस श्री संदेश कोंडविलकर हांची गोयचे केंद्रीय प्रभारी म्हणून नियुक्ती केल्लेली आसा आणि ते हांगासर गोंयांत येवन आमच्या पक्षाक मार्गदर्शन करतले. आमचो एक राष्ट्रीय पक्ष असल्या कारणान स्वताच्या पायाचेर उबे रावन स्वताच्या भुरग्याची निवडणूक लडोवपाची ताकद आमच्या भितर निर्माण करूंक जाय. तो करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्या वेळार जेन्ना पळय कितें परिस्थिती येतली त्यानुसार आमी प्रयत्न करपाचे. आमी सगळीं म्हणटा पूल येयलो की तो कसो पार करपाचो आमी पळोवया म्हणून. ह्या सरकारचो हनीमून पिरियड चालू आसा आनी सगळ्या लोकांक दिसता बरें बरें जालां म्हणून. आतां जेन्ना हनीमून पिरियड जेन्ना काबार जातलो तेन्ना कळटलें. काल विधानसभेन विष्णू वगान सुद्दां म्हटलें आयज नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी जेन्ना कितें तर वास जातले, केन्नाय चुकी घडटल्यो, केन्नाय प्रॉब्लेम जातले तेन्ना आमी डेफिनेटली लोकां खातीर आमी रस्त्यार येतलेच. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.